आपल्या दर एका व्हिडिओंतल्यान सरकाराक प्रश्न करपी समाज वावुरपी शंकर पोळजीचो नवो व्हिडिओ मुखार आयला। वास्को सड्या वयल्या कोयराच्या डिगाल लोटांगण घालून ताणें सरकाराचो एका आगळ्या वेगळ्या पद्दतीन निशेध केला। पावस सुरू जाले उपरांत कोयराचो चिखल जावन दर्यांत व्हांवून गेलो जाल्यार ताचो परिणाम दर्यांतल्या जीव जंतूचेर जातलो। दाबोळे, वास्को आनी मुरगांवच्या आमदारान हातूंत लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करपाक जाय। डंप केल्लो कोयर काडूंक ना जाल्यार आंदोलन करतलो अशी शिटकावणी शंकर पोळजीन दिल्या। हे लेगसी वेस्ट वो आयज जर व्हांवून गेलो सपोज डायरेक्ट दर्यान पावतलो पळय फुडें दर्या कळ्ळें तुका। पयर एका न्यूज रिपोर्टरान तुमकां दाखोवन दिला आनी हांवें हें कित्याक करून दाखयलें तुमी नाल्यार म्हाजी भाशणां आयकचें ना कळ्ळें तुका। हांव जेन्ना हे कांठार पावलो सकयल पळय कितलें आहा तें नाना म्हटल्यार वायज 40 मिटर वयर वायज डंप हेंच्यांनी स्टोर करून दवरल्या। ही जागा एक्चुअली म्युन्सिपालिटीच्या कॉन्ट्रॅक्टा प्रमाणे क्लियर जावपाक जाय कळ्ळें तुका। आतां ही जी एक्शन आहा न्हू ही आमच्या सीएमान घेवपाक जाय, पंचायत मिनिस्टरान घेवपाक जाय, मागीर आमच्या मुरमुगांवच्या आमदारान घेवपाक जाय, वास्कोच्या आमदारान घेवपाक जाय, मागीर आमच्या दाबोलेच्या आमदारान घेवपाक जाय। तर कित्याक घेवपाक जाय? तुमची घाण हांगा येता, तुमची घाण हांगा येता। आनी हांव मरे तुमकां शिटकावणी दिता, ही जर सपोज जर काडिनात तुमी न्हू तुमी चिता शंकर पोळजी न्हिदलोच पूण हांगासर बापायच्या कास्ताचोच न्हू हांगासर न्हिदना आनी प्रोटेस्ट करिना जाल्यार हांव म्युन्सिपालिटीक सांगूंक सोदतां तुमची दादागिरी आमी खपोवन घेवची ना कळ्ळें तुका। तुमकां खावपाक जाय खावपाक हो खाया, खावपाक जाय मरे हो खाया हो। आमकां खावयतात पोल्युशन, आमकां खावयतात बरें भोगूंक पावचें ना, घट्टण आनी निसरणान जातले मेले न्हू तुमचे। आमच्या लायफा वांगडा खेळोंक उठले ते, पर्यावरणा खेळोंक उठले ते। अरे हांगाय जनवरां रावतात, ती इक्वेटीक लायफ आहा भितून आनी ही घाण भितून उडोवंक सोदतात आनी ती आग थंय पेट्टा ती पालोवंक जावना। आनी आयज आमकां सांगता शाणपणां हांव मुरगांवच्या आमदाराक सांगूंक सोदतां कितें लक्ष घाल, परिणाम जाल्यार वायट जातलो।